मायमुगाचो नमस्कार. वट्ट 52 लाख खर्च रुपये करून आज ह्याच विलेज पंचायतीक एक सुंदर साजेसो असो सभागृह आज आमी लोकार्पण करतात. आमचो पयलो एक हॉल जो आसलो तो बरेचशा कार्यक्रमा खातीर आमी वापरतात आनी हो दुसरो हॉल त्याची इंटेरियर सुद्दां सिलींग सुद्दां आमी बरे पद्दतीन आज घातिल्लें आसा. आनी हॉल परत हांव सदांच सांगता की पंचायतीचो हो हॉल जावन आसा आनी ह्या पंचायतीक ही लोकल बॉडी असल्या कारणान जितले कार्यक्रम ह्या केरीच्या ग्रामस्थांनी किंवा बाकीचे सगळे बुकिंग्स जे आता येतात ते आमकां घेवपा खातीर आज हो आमी लोकार्पण केल्लो आसा. आमचे फक्त प्लॅटफॉर्माचो विशय आसतलो म्हणजे ग्रामस्थांक कळपा खातीर हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां 2 प्लॅटफॉर्म आमकां येवपाक जाय म्हणजे स्टेजीचे ते फाल्यां म्हणल्यार रेडीमेड येवन पडटले. एक्चुअली आयज येवपा आसलो फाल्यां किंवा परवा ते पडटले. इतलेंच मागता की पंचायत आनी ग्रामस्थ जसो आमचो हॉल हो आसा तसोच तेजो मेंटेनन्स करप ही तितलीच जबाबदारी ग्रामस्थांची आनी पंचायत बॉडीची जावन आसा. आनी बरे कामाक हे हॉल वापरून तातूंतल्यान आमचे प्रोडक्ट भायर सरचे, तातूंतल्यान संस्कार घडचे, तातूंतली लोकांक एक सेवा मेळची ह्या उद्देशान ह्या सभागृहाची आमी बुन्याद घातिल्ली आशिल्ली आनी आज तो आमी लोकार्पण करतात. सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. ह्या सभागृहाचो लोकार्पण करता आसतनाच खूब बरें दिसता की अशे तरेचे सभागृह गांवांत जर जालें जाल्यार थोडेसो पंचायतीकूय थोडोसो रेवेन्यू येतलो. त्या रेवेन्यूच्या माध्यमांतल्यान आमी मेंटेन करपाक शकतलो. कारण केरी गांवांत बाकीचो आमच्या पंचायतीचो एक हॉल आसा तो खूब लग्न कार्या खातीर, समारंभा खातीर किंवा सांस्कृतीक कार्यक्रमा खातीर किंवा वेगळे वर्कशॉप्स घेवपा खातीर वापरतात. आज गर्दी न पडपा खातीर हो दुसरो सुद्दां हॉल आज तेंचे सेवेक रुजू जाल्ला हेजे म्हाका खूब आनंद जाता. आमचे इंजिनियर आनी बाकीचे सगळे म्हणजे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे हांव खूब मना पासून आभार व्यक्त करता. कारण खंयचीच कामां आज ताणें आमची दवरल्या ना. असोच मोग असोच तेंको आनी हो हॉल आज पासून लोकार्पण लोकां खातीर उगडो जालो अशें हांव जाहीर करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी खूब वाट पळयतालीं की केन्ना हो हॉल जातलो आनी केन्ना तेजें इनॉग्रेशन जातलें आनी हो आमकां केन्ना यूज करपाक मेळटलो. की आतां खुबशे येवन आमकां हॉल हे विचारताले पूण आमी सांगलें की आमकां हें इनॉग्रेशन जावना तेन्ना आमी तें इनॉग्रेशन जातकीर यूज करताले आनी आज तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. हांव सरा कडेन मागता की अशीं आमचीं कामां आसा ती खुबशीं कामां उरलेलीं आसा ती आमची करून दिवची. आमचे जे पंचायतीन सुद्दां 14 फायनान्साचे पयशे आसा तेन्ना 15 फायनान्साचे पयशे आसा ते आमचे पर्यंत इंजिनियर पावना अजून आनी त्या खातीर ही कामां उरलेलीं आसा तेन्ना ती सरान करून दिवची हांव सरा कडेन मागता. आनी हांगा म्हाजे 2 शब्द आसा ते हांगा सोंपयता